नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज एक व्हडलो दीस देशा खातीर आशिल्लो किंवा सगळ्या देशभरांतल्या लोकां खातीर आशिल्लो. तो म्हणजे 5 राज्यांची वेंचणुको जाल्यो आनी तातूंतल्या 4 राज्यांच्या वेंचणुकांचो निकाल येयलो. 3 राज्यां ही भाजपा कडेन गेल्या आनी एक तेलंगणा राज्य हें काँग्रेसीन काबीज केलां किंवा तेंचे कडेन ती सत्ता येयली अशें आमी म्हणपाक शकता. आनी ह्या सगळ्या अनुशंगान सकाळच्या सत्रान आमी रमाकांत कलप म्हणजे भाई गोंयचे आनी दुसरे मिलिंद माडगूळ सर हांच्या वांगडा चर्चा केली. पूण आतां परत मिलिंद माडगूळ सरा वांगडा ह्या सगळ्या निकालाचेर एका वेगळ्या अनुशंगान वेगळ्या विश्लेशणात्मक चर्चे खातीर आमी तेंच्या वांगडा आसा. सर तुमकां परत एकदां येवकार. जशें हांवें म्हटलें की 4 3 राज्यां ही भारतीय जनता पक्षा कडेन गेली, एक काँग्रेसी कडेन येयले. कितें दिसता तुमकां काँग्रेसीची जी हार जाता वारंवार, कित्याक ही सेमी फायनल अशें म्हणटाले लोकसभेची, पूण त्या सेमी फायनलीन काँग्रेस फेल जाली अशें आमी म्हणपाक शकता. कितें नेमकी कारण आनी तेचे मागीर गोंया कडेन कितें अन्वयार्थ आमी लावंक शकता तेचेर आमी फुडें उलोवया. बट पयलीं तुमचें प्राथमीक निरीक्षण कितें? प्राथमीक निरीक्षण अशें की काँग्रेस ही सुदारणा, इम्प्रुवमेंट ना. आतां कर्नाटकान विजय मेळयलो, कर्नाटकान विजय मेळ्ळो म्हणजे ते अशें वागलें की आमी भारत जिखलो. एका राज्याची विश्लेशणाची तुमी सगळें करूं शकनात. त्यामुळे तांकां दिसलें कितें की आतां MP, राजस्थान, छत्तीसगड हे राज्यां आमकां इजी मेळटली. तातूंत राजस्थान छत्तीसगडान तर काँग्रेसची सत्ता आशिल्ली. MP काँग्रेसीच आयिल्ली फाटल्या फावटी, लक्षांत दवरात. MP जरी आतां मध्य प्रदेश जरी आतां आमच्या BJP कडेन आसलो तरी तो पयलीं काँग्रेसीन हाडलेलो 2018 साली. पूण तेन्ना मागीर ते कितें गिमिक्स करून ते गेले ती गोश्ट वेगळी. म्हणजे हाजो अर्थ ही तिनूय राज्यां काँग्रेसी कडेन आशिल्ली. पण ती आतां राज्यां आपले कडेन सेफ कशी दवरची हेचो ताणें अभ्यास केलो ना. वारें खंयचे दिशेन वता तें पळयलें ना. तुमकां एक सांगता, MP मध्य प्रदेश हे राज्य एक 3-4 म्हयन्या पयलीं टोटल ताजो वारो हो काँग्रेसी बाजून आशिल्लो. सगळे दिस्कर्श सांगताले की काँग्रेस थंय येतली म्हणून. पूण आतां कितें जालें ना. 4 म्हयने असो कितें जादू केलो BJPन की ते निवडून आयले. हेजें कारण BJP आपल्यो चुका सुदारता, वेरेज काँग्रेस चुका सुदरिना, त्योच चुका परत करता आनी आनीक नव्यो करता. ह्याच कारणां खातीर काँग्रेस फाटल्यान पडल्या. हरशी काँग्रेस इज अ नॅशनल बेस्ड पार्टी. बरोबर. काँग्रेसी इतिहास तो BJPक ना. बरोबर. BJP ही शुन्यातून वयर आयल्या, पण आमी काँग्रेसी सदांच वयर पळयता. आमी भुरगेपणा पासून आमी जवाहरलाल नेहरू आमचे पंतप्रधान आशिल्ले तेन्ना आमी आमचो नेहरू पंतप्रधान, मागीर शास्त्री आयले, इंदिरा गांधी आयली, राजीव गांधी आयलो. म्हणजे हो इतिहास आसा आमचे फुड्यान. पूण ते कितें आसा पळय, आतां कितें फरक आसता सद्या. इंदिरा गांधी तेन्ना चुको सुदारताली, आतांचे हे लिडर चुको सुदारनात, त्यो आनी चुको करतात. आनी त्या कारणा खातीर हे दारूण अपयश मेळ्ळां. सद्याचे आंकडे सांगतात की काँग्रेस इज नो वेर. म्हणजे आमी कोंकणी म्हणटा अशें धूप जालो तसो प्रकार म्हाका MP तर दिसताच, इवन राजस्थान दिसता आनी छत्तीसगडान तसोच प्रकार चालू आसा. म्हणटकूच हें पळयल्यार आमचो ताचो धूप जावपाचें कारण हेंच की काँग्रेस ह्यो चुका सुदारना आनी उलट चुको तुमी म्हणटा अशें नव्यो करीत आसता. सर एका गजालीचेर म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. कांय दिसा पयलीं वर्ल्ड कप मॅच जाली पळय, इंडिया दुर्दैवान हारली. तेचेर राहुल गांधीन एक इमॅच्युअर स्टेटमेंट केलो. करेक्ट. की पनौती थंय गेली बरोबर आनी आमी हारले म्हणून. बरोबर. पनौती म्हणजे तो कितें म्हणटा PM मोदी. बरोबर आयलें लक्षांत. अशें ताचो तो रोख आशिल्लो. बरोबर. कितले हें इमॅच्युअर स्टेटमेंट अशें व्हड चूक आनी खरें म्हणजे केसवाणी चूक. बरोबर. म्हाज्या सारके म्हणजे विचार करपी मनशाक, म्हाज्या सारके न्हय अनेकांक दिसता की ताणें अशें म्हणलें मोठी चूक. तो पळय, मोदी हो देशाचो प्रायम मिनिस्टर, ताका ड्यू रिस्पेक्ट दिवपाकूच जाय. तुमचे पॉलिटिकल मतभेद कितें आसूं पण तो ड्यू रिस्पेक्ट दिवपाकूच जाय. आनी म्हाका सांगात, ताचें तें काम न्ही तें वचपाचें क्रिकेट फायनल वर्ल्ड कप, ते ताका कोणें कप दिवपाक काम प्रायम मिनिस्टराचें. ऑफकोर्स. आतां ताणें अशें म्हणपाक जातालें की ही मॅच अहमदाबादाक कित्याक दवरली. मान्य लोकांक ती बॉम्बे ही क्रिकेटची आमी पंढरी म्हणटात आनी बॉम्बे सगळें जातात. थंय कित्याक दवरली ना हो पॉयंट ताणें उपस्थित केलो. ताका मानपाचो. आमकां अहमदाबादाक दवरली म्हणून आमी हारले हें मान्य करता. पूण पनौती म्हणप न्ही. पॉलिटिक्स शूड नॉट गो टू सच अ लेवल. म्हाज्या एका मनशाक दिसता, हांव एक शिक्षक आशिल्लो, म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. म्हाका वायट दिसता की तूं प्रायम मिनिस्टरच्या अगेन्स्ट आसत किंवा नासत तो प्रश्न वेगळो,
पण प्रायम मिनिस्टर लेवलच्या मनशाक पनोवती म्हणप ही चूक आतांचे फळ तांकां मेळटा. बरोबर. राहुल गांधी म्हणजे अशी मनशान राजकीय आता राहुल गांधी सारको राष्ट्रीय स्तरावयलो हय. तुझ्याकडे तुझ्या उलोवण्याकडे, तुझ्या एक्शनीकडे, तुझ्या प्रत्येक कितें तू करता तेचे कडेन सगळ्या देशाचे लक्ष बरोबर, लागता. आणि बरोबर. तू मोदी सारख्या एका भयंकर आणि बलाढ्य मनशाकडे जेन्ना तू देशाचे लक्ष आसा ती एक गोष्ट जाली. आंतरराष्ट्रीय हय. आणि पार्टीची तुज्या पार्टीचे बरोबर. भवितव्य तुज्या वक्तव्याचेर आसा. बरोबर. पूण आतां तूं फेस करतलो फाल्यां ही राजस्थान कितें जालें तें पळय आतां. तेन्ना म्हाका राजस्थान इलेक्शन राजस्थान म्हणत ताणें तें तेन्ना राजस्थानाचो प्रचार चालू आशिल्लो ही गेम जाली तेन्ना वर्ल्ड कप फायनल. बरोबर. राजस्थानाचो कितें आमचो तो धुपदारो पळय हेचेर शिकना. हांवें अर्द म्हणा तेच खरें हे शिकनात. फाटीं ताणें अशेंच कितें स्टेटमेंट केलें. नाही हाचे वयल्यान एक जाता म्हणजे आमी काय खंयच्या पक्षा वाटेन ना, उलयना ना, ना, nothing, काँग्रेस नॉट फॉर Nothing, काँग्रेस nothing, nothing. अगेन्स्ट बीजेपी अशें ना. Nothing, nothing. पूण जेन्ना पत्रकार म्हणून किंवा तुमी इतले विश्लेशणात्मक हय, हय, लिखाण करता, हय, राजकारण हय, पळयता, हय. तेचेर बरयता, तेन्ना अशें दिसता की राहुल गांधी सारक्या एका जेच्या कडेन लोक पळयता करेक्ट. आणि जो एक आपूण अपोनंट म्हणटा मोदी हय. तेणे अशें विधान करप बरोबर. म्हणजे एक बालिशपणाची लक्षणां दिसतात. सामकी बालिशपणाची. एक पंतप्रधान लेवलाचो मनीस ज्याचो बापूय पंतप्रधान जावन गेलो आनी ताका लोक मानताले राजीव गांधीक त्या मनशाच्या भुरग्यान हे असले स्टेटमेंट करप इट इज बिलो लेवल. सामके लेवल. सर म्हाका आनी एक याद करून दिवपाक जाय. जेन्ना भारत जोडो यात्रा तेणी काडली हय हय. आणि तेका रिस्पॉन्सूय बरो मेळटालो मेळ्ळो. मेळटालो एका तो हेचेर हय पावलो बरोबर पावण्याचेर. लेवलाचेर पावलो. पूण त्याच वेळार तेणी अशेंच एक चुकीचे विधान आनी बालिश विधान केलें ते म्हणजे सावरकरांचे बाबतींत. हय हय. विनायक सावरकरांच्या बाबतींतूय ताणें अशेंच विधान केल्लें. बरोबर. म्हणजे राहुल गांधीक खंय आनी केन्ना कितें उलोवप हाचेंच भान ना काय कितें अशें तो दिसता. रॉंग टायमार रॉंग उलयता Statements स्टेटमेंट दिता आनी तो आपल्या पार्टीक त्रासान घालता. पार्टी बरी चल्ल्या बरी वाटेर कोण चालू आसता मदींच कसो कोण खड्डो काडटा तशेंतलो प्रकार. आतां तांगेलो स्पूत प्रवाह चल्लेलो. कर्नाटकांत तांणी विजय मेळयल्लो. आतां MP तांकां भरपूर होप्स आशिल्ले. राजस्थान सोडया आमी त्या राजस्थानची इतिहास सांगता की ते 5 वर्सांनी change जाता. ते राजस्थान हांव It is a सोडटा. trend. म्हाका चड पळोवचें दिसता ते मध्य प्रदेशा कडेन. मध्य प्रदेश हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो अशें मानलो जाता. अजुनूय तो आसा आनी फाटले सर्वे सांगता की मध्य प्रदेश काँग्रेसाक मेळटालो. मागीर मध्य प्रदेश कित्याक गेलो छत्तीसगड कित्याक गेलो हेजें कारण हे असले वक्तत्वां आनी वागणूक. त्यामुळे कितें जाता लोकांची विश्वासार्हता वता. लोक पार्टी कडेन पळयता म्हणटा हो कितें रे पोरकटपणा मारी. ऑफकोर्स अशेंच जालें अशें न्ही. जाता न्ही. पनवती हें विधान पनवती केल्या हें विधान उपरांत सामकें राहुल गांधीचेर ना, ना. कोण एक हें दवरतलो की बाबा हो कोणूच मॅच्युअर्ड मान्य मनीस. करपाना. काँग्रेसवादी काँग्रेसचो जो कट्टर समर्थक आसा तो सुद्दां नाराज तो जाला. सुद्दां मान्य करता. म्हाका कितें लोकांक सांगलें बरोबर. काँग्रेसच्या लोकांक हे कितें म्हणाले हे कितें पोरकटपणा ही आतां गेम हरली हाजो अर्थ तो पनवती आलो. ते 1,30,000 लोक म्हणजे सगळे पनवती आले. बरोबर. म्हणजे त्या स्टेडियमार स्टेडियमात आशिल्ले सगळे 1,30,000 पनवती सगळे जाले ना. ते कोण पळोवपा आयले लाख 1.5 लाख लोक खर्च करून आयले ते सगळे पनवती आले. म्हणजे तुवें जखमेक बीट चड म्हणजे आमकां सगळ्यांक वायट दिसलां. तातूंत ताजी कांय चूक ना. बरोबर. प्रायम मिनिस्टर कितें करतलो ते प्रायम मिनिस्टर बॅट घेवन खेळटलो पिशेपणा उलो. तर तुम्ही जशें म्हणटा तशें राहुल गांधीचें हें विधान ह्या 5 राज्यांच्या इलेक्शनाच्या टायमार हें म्हाका दिसता तांकां बादलें. बाद पडले आनी अशें जर करीत न्ही जाल्यार इट इज डिफिकल्ट फॉर काँग्रेस टू सर्वायव. राहुल गांधी जर अशी वक्तव्यां करपाक लागत जाल्यार म्हाका दिसना काँग्रेसी कितें भवितव्य आसा त्या खातीर कितें तरी एक स्ट्रॉंग डिसिजन काँग्रेसीन घेवपाक जाय. आतां तुमी म्हणटालो काँग्रेस म्हणून कोण बाकीचे काँग्रेस लोक आसा न्ही पार्टीन त्यांनी डिसिजन घेवपाक एक खरें बरें चल्लां की ना. आनी हेतून एक बाब नव्यानूच मल्लिकार्जुन खरगे हे आतां अध्यक्ष अध्यक्ष जाले. जाले. पूण ह्या 5 राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेन तांचे अस्तित्व किंवा प्रेझन्सूच खंय दिसूना. Correct. ही एक गजाल आमी लक्षात Correct. घेवपाक जाय. म्हणजे जे काँग्रेस सांगतात किंवा ओदळ भाई उलयताले की हय. व्यक्ती केंद्रीत आसपा जायना काँग्रेसी भितर एक फ्रिडम आसा उलोवपाची. खंय फ्रिडम आसा खंयच ना. भाईचें विधान म्हाका अजिबात पटलें ना. बरोबर. हांवें क्रॉस केला ताका की व्यक्ती केंद्रीत म्हणजे कितें तुमी व्यक्ती केंद्रीत आसा न्ही. आणि सुरवात तुम्हीच केल्या कळ्ळें काँग्रेसीन. तुवें आतां जवाहरलाल नेहरू नाशिल्ले तेन्ना नेहरू म्हणटाले आमी भुरगेपणां पळयलां नेहरू चाचा म्हणटाले म्हणून नेहरू व्यक्ती केंद्रीत जालो. मागीर शास्त्रीचो म्हणटा शॉर्ट पिरियड पूण शास्त्री व्यक्ती केंद्रीत मागीर इंदिरा गांधीचो सामकी व्यक्ती केंद्रीत मागीर हें तुमी सुरू केलां आतां व्यक्ती आनी कदाचित म्हणून आमचे देशाची ती एक रॉंग बाजू आसत चुकीची बाजू कितें आमी व्यक्तीभोवती वतात. आमी पळयलां की आमी व्यक्तीक मानतात आमी आयडियोलॉजी मानना. एखादी व्यक्ती देव मानलो की ताका देव पण देवन उडयतात.
कदाचित चुकीचं असू घेवन पण ती आमची चूक असू घेवन पण हे चालू आसा हें आतां सुरू जावना आनी जे BJP मोदीच्या नावान हे करतात आमी तशें ना ते. मोदी भोवती आतां फिरता लोक मान्य पण नेहरू जालो इंदिरा गांधी जाली मागीर थोडंफार राजीव गांधी जाले ह्या लोकांक सगळ्या लोकांनी पुजल्या आणि त्यामुळे हें चालू उरता आसा म्हणजे भाई म्हणटा तें म्हाका पडटा आतां तुमचेच घेना राहुल गांधी कितें करतात बरोबर आता तुम्हाला हेच बाब तुम्ही मल्लिकार्जुन Correct. खरगेचे खंयच Correct. अस्तित्व ह्या Correct. 5 राज्यांच्या वेंचणुकांत दिसता खरगे कित्याक सायडलायन केलो कितें केलो बरोबर तो काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष न्ही ताका सायडलायन करता राहुल कोणूच ना अशें म्हणटात तुमी म्हाका दिसता ह्या 5 राज्यांत जर खरगेक फुल फ्रीडम हय दिली हय हय जाल्यार एक वेळ एक राज्य येवपाचें आनी राहुल काँग्रेसीचें पळय काँग्रेसी कडेन बरे लिडर आसात बरोबर आतां राजस्थानचो अशोक गेहलोत आसा ताका कित्याक भायर काडनात ताका तुमी नॅशनल लिडर करा न्ही ताका राजस्थान पुलीस कित्याक दवरतात हय पूण तुमकां ते करपाचें नाका तुमकां फक्त एका मनशा फुडें प्रोजेक्ट करपाक जाय करपाचो आसा तो मागीर बिहायंड द कर्टन आसूं नाजाल्यार इन फ्रंट द कर्टन आसूं खरगे हे हेंचेच पपेट पपेट हें आतां सिद्ध करेक्ट जाला करेक्ट करेक्ट हेंच्यांनी जरी कितलें सांगलें की खरगेक Correct, आमी लोकशाही पद्दतीन वेचून हाडला किंवा आनी खंयच्या पद्दतीन वेचून हाडला बट ते साफ चुकीचें पळय डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले हय सत्ता कोण चलय जाला बरोबर सोनिया गांधी एक सगळ्यांक खबर आसा कितें म्हणू शकता आमी हे जे उलयता ते लोक म्हणत की बाबा आमी फॉर बीजेपी उलयता पूण ना, तशें ना, ना ना, ही ना. जी वस्तुस्थिती आयज जी काँग्रेसीची सर ही गत जाल्या बरोबर दुर्दशा आमी म्हणून दुर्दशा तेचें विवेचन आमी खंय तरी उलोवपाचो प्रयत्न करतात तुम्ही तातूंत सगळ्यात वायट दुर्दशा जावप ही गोष्ट वेगळी प्रत्येका वायट बरे दीस येतात बरोबर प्रत्येक पार्टी वायट बरे दीस येतात इंदिरा गांधी सुद्धा पडलेली पण ती शिकली आणि तिने वयर सरली वयर सरली हांव कितें म्हणटा तुमी शिकात न्ही तुमी तुमचे बरे दीस हाडात एवरी डॉग हॅज इट्स डेज प्रत्येक हाका दीस आसता ते तुमी हाडात न्ही पण तुमी त्यो चुको जर रिपीट करपाक लागले कशें जावपाचें ते ती सगळ्यांत शोकांतिका आमचे काँग्रेसी जाय काँग्रेसीची हांव काँग्रेसच्या बाजूनी न्ही आनी BJP हांव न्यूट्रल ऑब्जर्वर म्हणून पळयता बरोबर तटस्थ मनीस म्हणून पळयता की हे जे कितें काँग्रेस करता ते चुकीचें करतात आनी ताचें फळ तांकां आतां मेळपाक लागलो आनी भविश्यान म्हाका सांगून नजो हातूंत ते शिकता की ना ते पळोवपाचें सर हे 5 राज्यांचो निकाल आमी हे गजाली उलयले गोंयचे काँग्रेस स्थिती किंवा कशी पळयता तुमी हो जो निकाल लागला गोंयांत काय व्हडलो फरक पडपाचो ना 2 लोकसभेचे सीट आसा पूण गोंयांत सुद्दां ते काय तेंचें सारकें कांयच दिसना एकामेका कडेन बाबा बरें कॉर्डिनेशन करेक्ट करेक्ट सामकें तुमचें म्हणणें काँग्रेसी मदींच गटातटाचें राजकारण Correct, correct. गिरीश पाटकाराच्या हय, हे पाटकार कुरघोडी गिरीश, करता एल्वीस परत आनी कोणाचेर कुरघोडी करता आनी प्रत्येक जण आपापलेच हे घोडे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करेक्ट कितें जालां ना तुमकां सांगपाचें म्हणजे गोंय हें काँग्रेसचें खरें म्हणजे बाले किल्लो बरोबर आमचे आतां फोंड्याच घेयात फोंड्या खरें म्हणजे काँग्रेस वोटर चड आसात BJP ना पण आतां तुमी म्हणटाले BJP आमदार कसो येता ताचें कारण तुमी म्हणटा लोकांचो आतां काँग्रेसीर विश्वास उरूना काँग्रेसीर विश्वास ताका 2 कारणां एक म्हणजे तुमी म्हणटा गटबाजी जालीच आनी दुसरें म्हणजे हेंची गॅरंटी कितें आयज काँग्रेसी फाल्यां BJP कितें गॅरंटी लोक म्हणटा कितें तुमकां कितें वोटींग करपाचें तुमकां वोटींग केलें आनी BJP वोटींग सेम एकट्या अशें करपाचें एकट्या अशें करपाचें म्हणून ह्या खातीर लोक भितात आतां हे आतां सावथ तुमी म्हणटा तशें 2च जागो आसा आतां मान्य पूण BJP पळयात ते प्रत्येक जागो लडोवपाक ऑन मेरीट आतां सावथ गोवा तांकां फॉर ना बरोबर तांणी रिपोर्ट काडला बरोबर साश्टी फॉर ना तांचो तो राजीव चंद्रशेखर आयलो ताणें रिपोर्ट काडलो ताणें सांगलें साश्टी आमकां बरी ना बरोबर अभ्यास करा काम करा बरोबर. ताणें सगळ्या आमदारांक सांगलें काम सुरू जालें आमचो हो कोण तो एलेक्स सिगारा ताणें मिनिस्टर केलो साश्टी खातीर साश्टीचो मिनिस्टर जालो बरोबर म्हणजे दे आर वर्किंग आउट म्हणजे बारीक बारीक हो, हो. गजाल सुद्दां ते सिरियसली सिरियस घेतात सावथ गोवा म्हणजे एक वर्ष तुम्ही म्हणटा कितें दाल में खसखस दर्या में खसखस म्हणटा कितें काय अर्थ ना एक जागो गेलो समजा अशी दर्या ना एवरी जागो इंच लढू ते लडयतात तांकां वालोरची बाजू नाल्यार आमी पळय आतां हो सावथ गोवा म्हणटा ते आमचोच काँग्रेस म्हणटा कसो तुमचो आमचो करून तो वयतलो वचलो आनी फाल्यां हे गरीब धरून नाका एकदां ते नरेंद्र सावयकर आयला आयला 2019 म्हणून ती गोष्ट लक्षात दवरप जाय तुवें की बाबा ते एकदां BJP पार्टी आयल्या तुमी म्हणटा आमचोच आतां सार्जन म्हणटा आपूण उबो रावता एल्वीस म्हणटा आपूण उबो रावता गिरीश आपूण म्हणटा आपूण उबो रावता अरे तुमच्यान जर गटबाजी आसा तुमी फायट कशी दितले आतां भाई म्हणटा एक जातले पूण कशें सद्या पयलें कांय दिसना सगळें शुन्य दिसता अशी परिस्थिती एकदम वायट दिसता सद्या हे जेन्ना आमी सर उलयता तेन्ना आमी लोकशाही देशान रावता आनी भारत हो एक बलाढ्य लोकशाही देश हें चित्र आतां चुको काँग्रेसीच्यो कितें आसा त्यो आमी उलयल्यो भाजपाची बलस्थानां कितें ती आमी उलयली
पूण ओवरऑल जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हें चित्र खंय तरी मारक अशें दिसता लोकशाही खातीर. करेक्ट. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचं जे नेतृत्व कायम उरलें, नरेंद्र मोदीचें राज्य कायम हे उरलें सारकें जाल्यार इन ब्रॉड व्हडले हितून जेन्ना broad पळयता सामकें इट इज बरोबर. व्हेरी डेंजरस लोकशाही खातीर. लोकशाहीच्या दृश्टीने जें चल्लां तें अतिशय वायट आसा. हे निगेटीव प्रणाली. कारण तुमी म्हणटा अशी खंय व्यक्ती केंद्रीय राजकारण आसूंकूच जायना. बरोबर. कारण पूण ताका कितें जालां हांव लोकांकूच दोश दिना. लोक सद्याक गोंधळान पडल्या. तांकां लिडर दिसना. आतां गोंयांत पळय कोण लिडर दिसना कोण. गोंयांत सद्या लिडरूच ना. बरोबर. ना BJP कडेन ना काँग्रेसी कडेन. खरें सांग तुमकां. हय हय. परिकार कसो जावं. परिकार एक टॉरीन Leader लिडर आशिल्लो. रवी नायक ते टॉरीन. पण रवी नायक सायडलायन जाला. पूण आज त्याच कुवतीचो परिकार किंवा रवीच्या कुवतीचे लिडर आज ना गोंयांत. मध्यंतरी लिडर जे येयले हा. ते फोकस पडपाक ना, पावले आणि दिगंबर आता कामत 5 वर्सां लिडर करेक्ट. दिगंबर कामत फोकस तो मडगांव पुरतो उरलो. मडगांव पुरतोच उरलो. अजूनय मडगांव पुरतो आसा. दोनूच फोकस करपी लिडर जाले. एक म्हणजे परिकार, दुसरो आमगे रवी नायक. कारण पूण ते कितें जालें आतां परिकार सद्या नाच आनी रवी नायक सद्या सायडलायन जाला. हेतून म्हाका एक तिसरें नांव एड करपाक जाय सर, जो लिडर म्हणून एक आश्वासक चेहरो म्हणून फुडें येतालो पूण तेणी एक राजकीय चूक केली, तो अजून पर्यंत तेची फळां भोगता, तो म्हणजे विजय सरदेसाय. विजय पण सरदेसाय 2012 ते 17 आमी जर पळयत जाल्यार विजय सरदेसायान विधानसभेत एक आपलं एक नेतृत्व तयार केलें एज अ बरोबर. विरोधी आमदार म्हणून. लोक तेचे कडेन पळोवपाक लागले बरोबर, की बाबा बरोबर, बरोबर. पर्रीकाराक सुद्धा बरोबर. जो क्रॉस करपाक सारकें शकता fully agree. किंवा तेचे जे आर्ग्युमेंट आहा ते कशे रॉंग हे करपाक शकता म्हणून विजय फुडें येतालो. पूण तो जेन्ना पर्रीकारा वांगडा गेलो तेन्ना विजयाची राजकीय कारकीर्द जी आहा ती अजून जाग्यार येना. जाग्यार येना. म्हणजे विजय सरदेसाय तुम्ही म्हणटा बरोबर. विजय सरदेसाय इंटेलिजंट लिडर. ताजी अभ्यासपूर्ण भाशणां म्हणजे तो पॉलिटिकल उलयता न्ही सुंदर आनी ताका अभ्यासूय बरो आसा. ताका मास बेसूय आसा. लोकल सपोर्ट. पण ताणें चूक केली ती खरें आसा की ताणें मनोहर पर्रीकार वांगडा वचपाचें न्ही आनी थंय तो हें जालो. अजुनूय तो ती चूक सुदारपाचो प्रयत्न करता पण ती पूण चूक ती जायना. सुदारना. लोकांचो एक शिक्को जो बसला विजयाचेर. न्ही आनी ते आतां खूब लेट जाल्या. इट्स टू लेट नाव की ते ताणें तो वेळ गमयलो. पूण एक बरो लिडर आशिल्लो. पूण तरीकूय तो लिडर म्हाका दिसता अशें म्हाजे प्रमाणे की तो लिडर मनोहर पर्रीकार किंवा रवी नायक ऑल गोवा बेज जावं जायत सो म्हाका दिसना अजुनूय. हांव त्या कॅटेगोरीत ताका हाडिना. पण ही इज अ व्हेरी गूड लिडर. एक आपली वेगळी छाप तो वेगळी पाडपाक शकता. म्हाका तेजी भाशणां बी खूब आवडटा. केन्नाय तो उलयता. तेजें विवेचन बी तो करप राजकीय परिस्थिती सुंदर करता. आनी सद्याची परिस्थिती आतां जर पळयत न्ही जाल्यार ही इज द ओन्ली एसेट. ही इज द ओन्ली एसेट इन गोवा पॉलिटिक्स गोवरची. पण तेका तो तेजे छाप जो बसला तो ना, पुसप ना, अजून शक्य अजून जायना. शक्य ना, कित्याक शक्य मध्ये ना. ताणी जॅक सिकेराचे पुतळ्याचे बी हय, केले हय. पूण ते तेचे आंगलड आयले तेका तर तशें हें जावं ना. भविष्यात ना ताची कांय गोश्टी त्यो आतां चुकल्यो त्यो ताका मार्क ठरतात. त्यामुळे ताका एक हायट जी मेळटाली आहे जो नेटान सामकी वतालो ड्रॉप जाले. ड्रॉप कदाचित तूं म्हणटा तो जावंक शकतालोय फुडें. शकतालो. पण ते आतां तो सेटबॅक तो फाटल्यान वचपा रिवर्सान वचपा लागला. पूण तरीकूय ताची एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसा. आसा. आनी म्हाज्या मता प्रमाणे सद्या जी BJP आनी काँग्रेस सगळे 40 आमदार धरीत न्ही म्हाज्या मते तो एक सध्याच्या घडीक तरी सद्याची घडी तरी फक्त लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स जाला लोकांचो कॉन्फिडन्स जाला. मातसो विश्वास कित्याक कमी परत जाला. एकदा चर्चा जाताल्यो की विजय BJPन वयता हय, हय, हय. आतां त्यो कितल्यो खऱ्यो कितल्यो फोडी ही वेगळी गजाल. पूण तूं म्हणटा खरो ते ही तो बरो आसा. म्हणजे पूण ताका तितलें म्हणटा ती हायप मेळ्ळी ना किंवा तांणी चुकी मेळटा हायप गमयली अशें धरया. सो सर ही 5 राज्यांचो निकाल आमी पळयलो स्पश्ट बहुमत जाल्लें आसा. म्हणजे भाजपाक जाल्लें ना 3 राज्यां ना. एक काँग्रेसीक जाल्लें. येयला. सो परत मोदी पर्व हें कायम उरतलें अशेंच म्हणप सध्या तरी सध्या सध्याचें तरी चित्र उरतलें पळयत अशें दिसता. आनी हाजें विश्लेशण करता आमी लोकसभा इलेक्शन जर पळयत जाल्यार लोकसभा इलेक्शन तर पयस ना. बरोबर. कारण कदाचित ते फेब्रुवारीन सुद्दां डिक्लेअर करूं शकतात कोड ऑफ कंडक्ट. कारण ते 2-3 म्हयने इलेक्शन चालू जाता. आतां हें तांकां फॉर जालां न्ही हय. ते रोखडे करूं शकतात फाल्यां बरोबर. इलेक्शन डिक्लेअर करूं शकतात. सो व्हडलेशी आतां कितें परिस्थिती फरक पडटलो अशें म्हाका विचार केल्यार दिसता. न्ही काय नवें काय जातलें कशें दिसत दिसना सध्या. मोदीच फुडें कंटिन्यू जातलो. ना 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 ही सगळी वाटूच अशी दिसता की सगळें सूर्यकिरण अशें दिसना खंय. सगळें अशें अंधारी सी वाट दिसता. आनी तातूंत खंय तरी आतां आमचो पंतप्रधान मोदीच सूर्यसो दिसपाक लागला. कारण बाकी सगळे काजवे दिसपाक लागले अशें सद्याची परिस्थिती दिसता. कारण आतां कोण लिडर तसो त्या लेवलाचो ना अशें सद्या
सध्याची दिसता आता 2-3 महिन्या भाई म्हणटा की आम्ही करतले करतले बाईक उलोवचेच पडटले कारण भाईचो भाई रिप्रेझेंट करता पण ते शक्य ना हे तुमकांय खबर शक्य आसा ना आनी अशें सगळ्यांक खबर म्हाकाच न्ही सगळ्या आजच्या कोणी कोणाकूय विचार आसा. बरोबर तो तेच सांगतलो की हें व्हेरी डिफिकल्ट न्ही जो इम्पॉसिबल अशें कारण शेवटी म्हाका दिसता 24 तेंच जातलें जें 19 जालें कारण 19 म्हणटालो लोक की बदल जातलो पूण ताणी चड जागो मेळयल्यो तशी सुद्दां एवढी जावपाक शकता कारण हे परिस्थिती पळयल्यार आनी लक्षांत दवरात तेन्ना राजस्थान MP काँग्रेस कडेन आशिल्ली पूण राजस्थानांत तांणी 25 24 जागो मेळयल्यो MP 29 28 मेळयल्यो तो एक वेगळो फॅक्टर वेगळो म्हणजे factor. लोक लोकसभेक जेन्ना मतां मारतात वेगळ्या दृश्टीन. तेन्ना त्यांचो अप्रोच वेगळो आसता मोदीक पळयतात ते तेन्ना थेट जे कंपॅरिझन जाता मोदी मोदी. आणि राहुल थंय हय 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 काँग्रेस शेणटा शेणटा कारण आमी मोदीक पूण वोट मारता म्हाका कितले वचना मोदी आसा न्ही आमी मोदीक वोट मारता म्हणजे थंय राहुल गांधी लागच ना लागत ना आमकां कोण आसा काँग्रेसीकडे कोण आसा एक वेळ लोकल एसेंब्ली इलेक्शना एक वेळ म्हणू शकता अमको आसा फोण्या अमको आसा वाळपय अमको आसा अमको ते म्हणू शकता पूण ते म्हणटा आमी नॅशनल लिडर पंतप्रधान फाल्यां कोण जातलो आमचो मोदी तोच फिगर आसा म्हणटा अशें लोक तो वेळ विचार करता म्हणून तांकां तो प्लस पॉयंट जाला पूण अशें धरुया समजा राजस्थान MP आनी छत्तीसगड गेल्ले आनी काँग्रेसी मेळिल्ले तरी सुद्दां परिस्थिती व्हडली फरक पडचो नाशिल्लो लक्षांत दवरात फॉर लोकसभा म्हणटात लोकसभा कारण परत तुलना जाता परत तो 19 तेंच जाला की 19 MP छत्तीसगड राजस्थान काँग्रेस कडेन आसून सुद्दां त्या तिनूय राज्यांत BJPक लीड मेळ्ळा सो आमी तशें म्हणू शकना की आतां हें जालां म्हणून BJP मेळटलें हांव तेजे सदांच उलयतां की BJPची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसा थंय वन एंड ओनली फिगर येतली फाल्यां मोदी दुसरी फिगर ना पळय फाल्यां लोकसभा इलेक्शन सुरू की फक्त एकूच क्लियर आसा ते क्लियर कांयच कन्फ्युजन आणि कन्फ्युजन लोक पार्टी मदी ना आणि कार्यकर्त्या मदी ना तुम्ही मोदीक मत मारा BJP मत मारा सुद्दां म्हणपा ना मोदीक मत मारा जशें 12 सालांत परिकाला मत मारा म्हणटाले BJP मत मारलें BJP लोकांनी मत मारलें कॅथलिक लोकांनी सुद्दां मत मारलें ते सोशल इंजिनियरिंग केलें सक्सेसफुल जालें आमकां कितले कॅथलिक लोकांक जालें आमकां कितें आमकां परिकार जाय मरे म्हणटा मागीर प्रश्न मिटलो तशें आतां म्हणटलें मोदी जाय देखून आतां समजा राजस्थान आतां आमचे हे रिजल्ट अगेन्स्ट केले काँग्रेसी गेले हांव विचार करता की हें रिपीट ते करूं शकतले हांकां मातशें हें जाता नाशिल्लें ना मातशी बरो वाडटा आशिल्लो मातशी BJP हालता आशिल्ली हालता आशिल्ली बट अशें ना की ती सामकीच हें जाता पण BJP हारली म्हणून BJP शेणना ना बरोबर काँग्रेस हारली जाल्यार शेणटा शेणटाच शेणटा सामकी म्हणजे ते ऑलरेडी शेणलेले आसा बरोबर ते BJP कशें डिफिकल्ट हातूंत मार्क काडपाचो BJP कडेन एक संघटन कौशल्य आसा हें हांवें नोट केलां आनी तुमी नोट केलां जातलें ते अभ्यास करतात आपल्या कार्यकर्त्या कामां लायतात बरोबर तेजें संघटन कौशल्य बूथ वायज ते कमिटी काडटात ताचो ते सुरू करतात आणि आता साऊथ गोवा पळय ते सारके युद्ध पातळीवर ते काम करतात सर आनी एक राजकीय चर्चा चल्लेली की ह्या 5 राज्यांचो रिजल्ट जर नेगेटिव्ह जालो BJP खातीर BJP दृश्ट्या जाल्यार गोंयच्या राजकारणाचेर मोठे बदल जावंक शकता राजकारणात एक म्हणजे कॅबिनेट रिशफल रोखडे जातले अशें म्हणटाले दुसरी गजाल म्हणटाले की एक वेळ नेतृत्व चेंज जावंक शकता गोंयचे बट आतां सद्याच्या घडीक म्हाका अशें कांयच जातलें कशें दिसना काय जावपाना कितें शक्यता दिसता कांय दिसना. गोंयचे मंत्रिमंडळ रिशफल परत जातले nothing. लिडरशिप चेंज जातली ना लिडरशीप तर कशी चेंज जायना बरोबर कशीच चेंज जायना लिडरशीप हीच उरतली डॉक्टर प्रमोद सावंत जे CM आसात तेच उरतले फक्त आतां कितें जालां तांणी कांय मंत्र्यांक प्रॉमीस केल्या आमदारांक की तुमकां आमी मंत्रीपद दिता म्हणून ती प्रॉमिसा खातीर एक वेगळी रिशेबल जायत प्रॉमीस ते आतां पाळटा की ना केवळ लोकसभे इलेक्शन तशें दवरतात अशेंच जैसे ती परिस्थिती तेंच सांगून उजो पूण जाल्यार त्या खातीर पूण राज्याचो आतां हो निकाल आसा न्ही त्यामुळे ते आतां घट जाल्यात बरोबर तांचो कॉन्फिडन्स वाडला आनी ते आतां म्हणटात आमीच लोक आतां आमच्या वांगडा आनी ती पळयलें खरें आमी पळय परिस्थिती मान्य करपा जाय की जो जिता वही सिकंदा हांवें परत म्हणत आसा की तें आमी ना म्हणूं शकना की जो जिखता तो जिखताच आनी लोकशायेन तर मान्यूच करपा जाय कित्याक लोक तांचे फाटल्यान आसा म्हणून सिद्ध जाला बरोबर न्ही सो सर हे 5 राज्यांचो निकाल आणि त्या अनुषंगान ताचे गोंयचे राजकारणाचेर कितें अन्वयार्थ आमी लावपाक शकता हे विशीं आमी भासाभास केली तुमकां आनीक कितें बाब दिसता हे 5 न्ही म्हाका आतां कितें आसा आतां भविश्यान एक चेंज जावपाचो म्हणजे इंडिया नांवाची एक आघाडी येता आतां ही इंडिया आघाडी कितें करूं शकता हें आमी पळोवपाक जाय इंडिया आघाडी म्हणजे हातूंत आतां काँग्रेस आसा आप आसा सगळे आसा तृणमूल आसा अशें म्हणटात ते आसा म्हणून
पण आता प्रॅक्टिकली ते कितले जातात बरें. आतां पळय कितें आसा, दोन प्रकार आसा. समजा एक सीट आमी काँग्रेसीक दिली, सावथ गोवा काँग्रेस दिली, तर खरोखर आप त्याच्या वांगडा काम करतले की काय? आपचे कार्यकर्ते सर काँग्रेसीची आडमोठी भूमिका आसा. ते म्हणटा की आमी तेंकां कित्याक दिवं सीट अशें म्हणटा. हें जेन्ना चूक, आमी हें चूक, हें चूक. जो पर्यंत काँग्रेस मातशी बॅकफूट घेयना तो पर्यंत गोंयान तरी ते सक्सेसफूल जावंक शकना. फाटली एक अशें उलयतना सर आमी अशें म्हटलें आरजीन तयारी दाखयल्या की आमी सामील जावपाक बरोबर, तयार बरोबर, आसा. बरोबर. काँग्रेस म्हणटा की आरजीक आमी कित्याक, आरजी कडेन आमी कित्याक वचूं, ते रिजनल पक्ष म्हणटा ते, आमी तांकां कित्याक एक सीट दिवचो. बट सर एज अ कॅल्क्युलेट जर तुमी करशात, जर काँग्रेस सारकी स्ट्रॅटेजिकली वचत एक साऊथ गोवाचो सीट काँग्रेसीन आपले कडेन दवरलो करेक्ट करेक्ट आणि नॉर्थ गोवा एक सॅक्रिफायस केलो करेक्ट सद्याच्या करेक्ट घडीक हांव तेच म्हणटा. जाल्यार भाजप हांगासर फेल थारपाक शकता. बरोबर. पूण हे काँग्रेसीक कोण समजयतलो, हे व्हडलो प्रश्न. पळय पयलीं काँग्रेसीन आतां सद्याची परिस्थिती मान्य करपाक जाय. आमी आतां ती तितली स्ट्रॉंग पार्टी ना. आमी आतां पयलीं सारकी काँग्रेस ना. बरोबर. आतां आमी वीक पार्टी जाल्या. त्यामुळे खंय तरी कॉम्प्रोमायज करपाकूच जाय. करपाक जाल्यार कांयच मेळपाना. तूं म्हणटलें बरोबर, सावथ गोवा काँग्रेसचो होल्ड, सावथ गोवा दवरपाचो. नॉर्थ गोवा काँग्रेस होल्डी ना. नॉर्थ गोवा बीजेपी स्ट्रॉंग आसा सद्याची परिस्थिती. त्यामुळे तुमी तो कोणाक दुसऱ्या दिवपाक जाता न्ही पार्टी. त्यामुळे एक पार्टी तुज्या वांगडा येता, ते तुवें हांगा काम करपाचें सावथाक, ते नॉर्थाक. अशें जर जायत जाल्यार बीजेपी खंय तरी सेटबॅक बसूं शकता. बसूं शकता म्हणून बसूं शकता. बसतलोच अशें ना. बसतलो अशें ना. शक्यता आसा. त्यांचे कडेन एक प्लॅन्स असता, ए प्लॅन, बी प्लॅन, सी तेंचे प्लॅन तयार असतात. त्यांचे प्लॅन नंबर 3-4 तयार असता. एक फेल जाल्यार दुसरो, दुसरो फेल जाल्यार तिसरो. बरोबर. मग ते बरे हुशार आसात. पण तरी हांव शकता ही पॉसिबिलिटी. पूण समजा हें जालें ना जाल्यार जायत ना. बरोबर. दॅट इज सो ह्या नोटाचेर आमी थांबुया. येस. आमी 5 राज्यांचो निकाल आणि त्याचो गोंयाच्या राजकारणा कडेन कितें अन्वयार्थ आमी लावपाक शकता हाजेर भासाभास करपाचो प्रयत्न केलो. सो आमी वायंड अप करतना अशेंच म्हणपाक शकता की परत एकदा देशान 2024 मोदी पर्व सुरू जातलें हें दिश्टी पडटा. पूण ते फुडल्या येणाऱ्या काळान तेचेर मात करपाक काँग्रेस यशस्वी थारता काय हें पळोवचें पडटलें. आनी ब्रॉड वेन जेन्ना आमी लोकशायेचो विचार करता तेन्ना एकाच नेतृत्वा कडेन सत्ता वचप किंवा एकाच पक्षाचें राज्य कंटिन्युअस सलग चलप हे खंय तरी एक मार्ग आसा. पूण हाका लोकूय काय करूंक शकना. तितल्याच दमाचो विरोधी पक्षय आसप गरजेचो आसता. तो फुडें तयार जातलो काय कितें, इंडिया आघाडीचो प्रयोग सक्सेसफूल जातलो काय कितें, हें सगळ्याचेर फुडलें भवितव्य जें आसा 2024 ते थारतलें. ह्या नोटाचेर आमी थांबता. तुमी पळयत रावत गोमंतक TV.